पळय मरे आमचा गाव आमका जाय आमची भाटा आमका जाय आमची भाटा आमका जाय आमचं गाव आमका जाय आमचा गाव आमका जाय आमचं गाव आमका जाय आमचा गाव आमका जाय आमचं गाव आमका जाय आमचा गाव आमका जाय तशेंच हांगा जमले हेचेर येयल्ले मिडिया तशेंच सरपंच गांवचे संजू कुंकळकर दुर्गादास गावडे मधुकर कुंकळकर तशेंच शिवदास नायक तशेंच आमचे हांगा जमिल्ले सगळे ग्रामस्थ भयणी जर कुंकळ्या गांवांत आमी ह्या पयले सुद्दां हांगा फुलां फळांनी भरलेलो हो गांव एक इंडस्ट्री हांगा येयले आनी आमचे चडशे उत्पन्न हांगा काबार जाले तशेंच ह्या दिसांनी एक 28 आनी 27 सर्वे नंबरान प्लॉट करता अशें आमचे सुद्दां येयले आनी ते ताका लागून हांवें गांवकारां कडेन मागलें की अशें आमचे वार्डान घडटा लोक प्लॉट घेवपाक येता एक तरी बिल्डर थंय प्लॉट विकपाची तयारी करता तेन्ना हांव गांवकारांच्या सगळ्यांक नदरेक हाडून दिलें आनी गांवकाऱ्यांनी गेल्या संडेक मिटींग जाली हांगा आनी ताका ओपोज करपाचो प्रयत्न केलो आमचोय ताका ओपोज आसतलो की ते प्लॉट लोकांक विकचे न्ही थंय शेती जाल्यार तेणी करची इतकें सांगून म्हाजे 2 शब्द आमचो गांव असो म्हणजे द्रोण म्हणटात पळय तशा पद्दतीचो आसा चारय वटेन दोंगर आसा आनी मदीं इल्लोसो गांव आसलेलो आसा त्यामुळे गांवाचो विस्तार जावपाक लिमिटेशनां आसात नैसर्गीक लिमिटेशनां आसात आनी तरी सुद्दां ह्या गांवाची लोकसंख्या सादारण 1,500च्या आसपास आशिल्ली आतां जर पळयत जाल्यार ओरिजिनल लोकांची लोकसंख्या कमी कमी जायत वता पूण जे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक लागून जे मायग्रंट लेबर येतात तांची लोकसंख्या आत्ताच्या क्षणी 2,000 वयर आसा ती फ्लोटींग आसा परत येता वता लोक त्यामुळे तसो मोठो परिणाम गांवांचेर जायना पण परमनंट रेजिडन्स म्हणून जर खूब लोक येवन रावूंक लागले सादारण थंय आतां 120 प्लॉटांची तयारी चल्लेली दिसता जाल्यार मोठो प्रॉब्लेम जातलो गांवाची डेमोग्राफी बदलतली अजून पर्यंत आत्तां सुद्दां ह्या जर प्लॉटाचे डॉक्युमेंट्स पळयले जाल्यार ते म्हणजे कृषी जमीन ऑर्चिड लँड असोच ताजो एक थोडोसो भाग आसा जंय घर आसा आनी रस्ते आसा ताका लागून सेटलमेंट झोनांत आसा 4,000 स्क्वेअर मिटर बाकीचो जवळ जवळ 90,000 स्क्वेअर मिटर आसा 95,000 स्क्वेअर मिटर तो ऑर्चार्ड लँड म्हणून आसा आनी तो तरी सुद्दां जर कोण तरी ते विकपाक म्हणजे आनी मोठी किंमत प्रिमियम रेटीन विकपाक जर पळयता आसत जाल्यार आमकां तेजी चिंता आसा आमी आतांच सांगलें न्ही सरपंचान सांगलें पंचान सांगलें आमी सगळे सांगतात गांवकरी सगळे जमा जाल्या आमी हें घडोवंक दिवचे ना पण मागीर कोणे तरी पयशे इन्वेस्ट केले डेव्हलप करपाक खर्च केलो आनी मागीर आमकां तुमी फटयले पयलीं कित्याक सांगलें ना ही बोल येवचें न्ही म्हणून आजच आमी ही तयारी करतात की प्लीज कोणे पयशे इन्वेस्ट करचे न्ही त्रासान पडटले सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव की हो आमचो सर्वे नंबर 27-28 जे प्लॉट करून विकपाक सोदतात तर ते जावपा जायना कित्याक आमचे दोनूय वार्डां मेळून 1 आनी 2 अशें मेळून 1,000 ग्रामस्थ आसात रावतात लोकसंख्या आसा तशेंच थोड्यांनी रूम काडून भाड्याक दिल्ले आसा तेय तेंचे कामगार जे फॅक्टरीन वता तेंचे फॅमिली थोडे ते कामगार हांगा रावतात तशेंच तेतून आनी जर 90-100 अशे प्लॉट जाले जाल्यार आनी लोक वस्ती वाडटली पयलींच आमच्या गांवांत थोडे थोडे वाड्यांचेर आमकां आजून उदक सारकें मेळना तितून अशें जायत जाल्यार लायटीक उदकाक आनी आमच्या ह्या निसर्गाचेर खूब फटको बसतलो अशें जावचें न्ही आमचे हो गांव कसो देव देवतांनी शांत तसोच कुळागरांनी दोंगरांनी नटलेलो आसा आनी आमचो एक सुंदर असो गांव आसा अशें जर आनी एक 500,000 लोक येवन हांगा रावले जाल्यार ही आमची निसर्गाची संपत्ती नश्ट जातली तशेंच आमकां हांगा लोक आमचे जे आसा प्रत्येक जाणा कडेन एग्रीकल्चर एरिया आसा चडशे आमचे जे आमच्या गांवांत आसात तांकां प्रत्येका कडेन थोडी ना थोडी तरी आसात अवघे एक 4-5 जाण सोडले जाल्यार तसो हो जागो विकपाक मेळना
हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हो जागो आसा तो ऑर्चर्ड जावन आसा, थोडो अवगत 5,000 स्क्वेअर मिटर एक तो सेटलमेंट आसा, असो जागो घेवं नाकात. फाल्यां समज कोणाच्या फावोरान तुमी येवन घर बांदले पयशे घेवन इतले लाख मोडले तितले लाख मोडले अशें करून आमच्या पंचायतीन येवन समज लायट उदक जावं घराच्या नंबराक येत जाल्यार तो मेळचो ना. आमी ह्या सगळ्याच्या गांवकाऱ्या वतीन आमी तांकां विरोध करता. 27 आणि 28 ह्या सर्वे नंबराचेर जे प्लॉट जावपाचे आसा त्या संदर्भान आमी सगळे प्रपोज करपा खातीर हांगा जमलेले आसा. आनी खास करून गेल्या आयताराक हांगा मिटींग जाली आणि हांव समितीचे अभिनंदन करता, कारण तेणी हायवेचेरूच एक बरो बोर्ड लायल्लो आसा की कोणी जर प्लॉट घेतलो जाल्यार ते तुमचे लीड धरचे ना, गांवचो ताका पुराय अपोज आसा. हे झोनल सर्टिफिकेटीन स्पेशली मेन्शन केल्ले आसा की एज पर रिजनल प्लॅना प्रमाणे ही पार्टली सेटलमेंट आणि नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट झोन अशी तेजेर मेन्शन केल्ले आसा दोन्ही सर्वे नंबर 28 आणि 27. ताका लागून हे कंप्लिटली बागायती जमीन असल्या कारणान आणि थोडीच तितून एक 4-5 किती तरी स्क्वेअर मिटर जमीन ही तितली सेटलमेंटान आसा. बाकीची सगळी टोटल आता संजीव बाबान सांगता त्या प्रमाणे 95,000 ऑलमोस्ट 95,000च्या वयर ही जमीन सगळी बागायती आसा आणि ही कन्वर्ट करपाक तरी म्हाका तरी दिसना की कन्वर्ट करपाक जातली शी. स्टेटीन काम करतात गोंय म्हणजे ह्या गांवांतले 10 लोक ना, तातूंत हाय पोस्टाचेर म्हणजे मॅनेजर पोस्टाचेर 1-2 सुद्दां ना. सामान्य म्हणजे धुवपाक पुसपाची कामां करपा खातीर 10-15-20 लोक आसात तितलेच. गांवांतले उद्योग कुंडे इंडस्ट्रीक लागून जे मेळ्ळे ते म्हणजे दैवी 8-10 लोकांक मोटरसायकली आनी पिकअप चलोवपाचे. हाजे पलीकडे म्हणजे टॅक्निकल किंवा म्हणजे इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट जावपाचे ना. त्यामुळे त्या सगळ्या जाग्यावयली जंगली जनावरां आमी सोंसतात, उदकाचे तुटवडो आमी सोंसतात, कितें तें पर्यावरणाचो ऱ्हास आमी सोंसतात, नवी संकटां आमी सोंसचे ना. त्यामुळे सरकारानूय हाचेर गंभीरपणे विचार करचो. आमी आमची जमीन कन्वर्ट करपाक दिवपाचे ना.